लॉकडावनातूय लोकांच्यो गाडयो घेवन बिनधास्त भोंवड्यो, तेय बी हेल्मेट घालिनासतना पुलिसांनी असल्यांचेर कारवाय सुरू केल्या. येरादारीचे नेम मोडटना दिसलो काय ताका फायन. लॉकडावनाक लागून दुकानां वयली गर्दी नियंत्रणांत हाडपाक लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें म्हणून लक्ष दिवंक पुलीस बिजी आशिल्ले. आतां दुकानां सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक लागलीं. आतां रस्त्यार भोंवड्यो मारतल्यांचेर पुलिसांचें मूळ पुलिसिंग सुरू. लॉकडावनातूय लोक गाडयो घेवन भायर सरतात. कांय जाण तर येरादारीचे नेम खुट्याक लावन गाडयो चलयतात. अशा लोकांचेर पुलीस कारवाय करूंक लागल्यात. दाबोळे एअरपोर्ट ते मांगूर रस्त्यार एक जीप लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन परतली. लॉकडावनात गरज नासतना लोक गाडयो घेवन भोंवतात. तांचेर कारवाय करची म्हूण लोक मागतात. पयलीं बी एक असोच ॲक्सिडेंट जाला आनी दोन गाडी फुडें वचून मोकले. जिवीत आनी काय जावं ना. आनी आयज 15 दिसान परते जाला. म्हाका एक काय कळ समजना. हांगा लॉकडावन आसा आनी ह्या गाडयो आतां रस्त्यार कशे भोंवतात ते पयलीं सोदून काडपाक जाय. लॉकडावन आसतना इतले स्पिडीन गाडी तुमी चलयतात आनी कशें सगळ्यांक ताका परमिशन दिलें हेजेर ती एन्क्वायरी जावपाक जाय. आतां कोणाची जिवीत हानी जावं ना बरें आसा, नाजाल्यार हेज्या फुडें अशें कितें जाल्यार डिफिकल्ट हांगा चलपाक सुद्दां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.